Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत जोआवाचे पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या ओपुरबायेच्या भुरग्यानो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हळ्यार देवाक करचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवाथावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आमची पातकां नाटाक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यानो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबेन जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबेन सोपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सोबेन जियेता आनी तो आमचे सोबेन जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोबेन देव जियेता आनी तो देवा सोबेन जियेता. देव आमचो मोग करता, हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हळ्यार मोगूच. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा सोबेन जियेता आनी देव ताचे सोबेन जियेता. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वोंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबें म्हज्या ओतम्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती, सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कधीच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता.
चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भोगतानो सर्वेस्पराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवांक पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. जुआमा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जायते जुदेव मार्थाक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्था ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्थान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्थान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या समयार नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाळ केलो, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा. संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्था नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्था घराच्या राटींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाळून सोमयान म्हणलें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका,
पूण थोड्योच वस्तू हो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जुआंव ओवेसोर 11 ओळ 25. नियाळाक आधार. आयज आमी तेगा भावंडा मार्था, मारिया आनी लाजारूस हांची परब समोरमतात. जेजू तांकां भेट करतालो तेन्ना तांणी सदांच बरें उतर आनी येवकार ताका दिलो. मोगाच्या आनी इश्टागोतीच्या बांदपासान ती वाडली. देव जावन आसा मोगाची जोर आनी देवा कडसून मोगाची वळख आमकां मेळ्ळ्या. आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत पाठोवन आनी आमी ताचे सोवेन जियोंक आमच्या पातकांच्या फारीकपणाचे त्याग करून जेजून आपल्या बापाची खुशी केली. देवान आमकां आपलो ओत्मो दिला. ह्या पासत आमी जाणाव देव आमचे सोवेन जियेता. एकामेकाचो मोग केल्यार देव आमचे सोवेन जियेता आनी आमी देवा सोवेन जियेतात. देव म्हणल्यार मोग. आमी देवाचो मोग वळखतात आनी ताचेरूच पातयेतात. जेन्ना लाजरूस संपलो तेन्ना जेजून मार्था आनी मारयेक भेट दिली. तांकां बुजवणूच न्हय पूण दुखांत भरवासो मेळ्ळो. जेजूचेरूच ती पातयेलीं देखून जेजून तांच्या भावाक नव्यान जिवीत दिलें. जेजू भासायता. म्हजेर विस्वास दवरात कित्याक मेलो जाल्यार आमी ताचे थंय जिवी आसतल्यो. मार्था भशेन जेजू पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत म्हूण आमी सोत मानतात. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.